10th स्टँडर्डाचो रिजल्ट असल्या कारणाने आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव जाला म्हणून. And accordingly, we took action and we seized all this product. We went in all the different premises. आणि थिसरलो तेंच्यांनी तो मावा काडलेलो पेडे करपाक. थिसरले सगळे आमी तो माल तेंचे कडसून उखल्लो. About 350 rupees per kg आसा तो. It comes to 1,89,000. एकच प्रिमायसिसांतल्यान काय आनी ना, दिस इज डिफरंट प्रिमायसीस. एक थोडो गाडयेन आसा, हो हांगा आसा, आणि ते आमचे गाडयेन म्हणजे दिसाची दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ. हे आमी दोन प्रिमायसिसा कडले काडला. हो बेसिकली विदाउट लेबल डेक्लरेशन सारखें ना तेजेर, डेट ना, केन्ना पॅक केला ते काय ना तेजेर. आणि एका जे एक स्टोरेज कंडिशन असता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान, पण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन. सो ह्या कारणा खातीर हो दवरलेलो आसा. आणि हे सगळे जे मनीस हातून इन्वॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा. बट स्टील ही ताणी रिपीट केल्या म्हणून हो तांकां